जेजूची आज्ञा मानू, आवाज्ञानो फुडें सोरा, मिस्पेटून मोन भितर करू. आवाज्ञानो फुडें सोरा, मिस्पेटून मोन भितर करू. याज्ञिक सेवक भितर सोता, येवकार दिवया गायन करू. मिसा पेटे हाजीर जाया, ल्हान व्हड पातकाची दूख धरू. मिसा पेटे हाजीर जाया, ल्हान व्हड पातकाची दूख धरू. बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्रात्म्याचे नावी. आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आणि पवित्रात्म्याचो एकवट तुमचे सोवे आसो. तुमचे सावे आसो. प्रितीवंत भावा भयणीनो, आयज संतोषाचे आनी भक्ती भावार्थाचे उलोवणी आमी बरोवन आख्खी पवित्र सभा आमच्या सोम्या जेजूचे निमाणे जेवणाचो समारंभ करतात. जेजून आपले निमाणे जेवण समोर स्थापनले 3 गुटांचो उगडास करून तांचे खातीर पवित्र सभा देवाक दिनवासता. ते 3 गुट म्हणल्यार पवित्र मिसाची भेटीची स्थापनी, याज्ञिकपणाची स्थापनी, आपल्या आपोस्तलांचे पांये धुवन सोम्यान दिल्ली प्रिती मोगाची याज्ञा. आपले समर्पणे मोगांतल्यान जेजून हे देणी आमकां तांचे पाटलावदार फावो केल्यात आनी हे देणीची खोल समजवणी घेवंक आनी एक मोगाची फामील कशी ताच्या दिशेन चलूंक आपयल्यान. आयचो सेवा धर्मेचो विशय संपूर्णयेन मोग करूंक दाखयला. आमचे दोळ्या मुखार धरून आमचे सोम्याचे देखणी आनी ताच्या पावलांनी पावल घालून चलूंक आमचेशी रावूंक म्हूण मागूंक हे पवित्र मिसाचे बलिदानान वांटो घेवया. प्रितीच्या भावा भयणीनो, आयज ही मिसाची भेट समोरूंक एक याज्ञीक कसो म्हाका खूब खुशालकाय भोगता. जरूय म्हाका अजून 2 वर्सां याज्ञीकपणाची जावंक नात, पूण हे मिसाचे भेटेन भोव करून ह्या मिसाचेर येजमानपण चलोवंक हांव फादराक सांगतालो. एक उगडीच खुशालकाय, कित्याक आयचो सेवाधर्म, आयची परब म्हणल्यार त्रिपेट परब. आयज जेजू आपल्या निमाण्या जेवणाचेर मिसाची पवित्र मिसाची भेट स्थापता. दुसरे सुवातेर याज्ञीकपण स्थापता आनी तिसरे सुवातेर आमकां सगळ्यांक दर एका क्रिस्तावांक मोगाचो प्रिती सेवेची देख दवरता. आयज ह्या सेवा धर्मांत, ह्या मिसांत आमी वांटो घेता आसतना आमी सगळ्या याज्ञिकां खातीर मागुया. ह्या फिरगोजेन आयल्यात आनी गेल्यात तांची, आमच्या जिवितान खास प्रभाव केला तांची, आनी आतांय तुमचो पादविगार आसा ताचे खातीर आमी मागुया. तर ह्या वेळार आमी ह्या मिसाचे भेटेन वांटो घेता आसतना फावो ते पोरी आमी आमची तयारी करुया. जायते पावटी घोडे चिंतनांनी, उतरांनी, कुरण्यांनी आमी क्रिस्ती जिवीत, प्रिती मोगाची सेवा आमी करूंक पावूंक ना. प्रिती मोगाची सेवेचे आमी
साक्षी जावंक नात ह्या आनी दुसऱ्या चुकीचो आमी बोगसणे मागुया. हे म्हज्या उगडासाक कोरात. सोम्या जेजू, पवित्र मिसाची भेट स्थापून तुवें तुजे पवित्र सोबेक एक उत्तम दान देणे फावो केलाय. हे जिवीत दितोले झोरींतल्यान तूं तिका पोसताय आनी तिचे यात्रेची वाट तांकूंक गोठाय फावो कोत्ताय. पूण ह्या भोव अमालीक देण्याचें मोल आमी वळखूंक ना आनी अशें तिका फावो तो मान दिवंक चुकल्या. आमकां बोगोस. म्हज्या काळजा सारकें हांव तुमकां गवळी दितलो. क्रिस्ता जेजू, एका बऱ्या गवळ्याच्या उपकारान तुज्या शेळयांची तुवें सेवा केली आनी गुरू आनी सोमी जावनूय तुज्या आपोस्लांचे पांय धुवन तांकां वर्ती देख दवरली. आमची जोतोन घेवंक आनी आमकां बरो चोरो वांटूंक तुज्या बोलेपणान काळा काळार आमचे मोदें यादनीक तूं पाठयताय. पूण ह्या तुज्या सेवकांक तांच्या मुनयारी वावरान सोबागेलीपणान फाटबॉल तेंको दिवचे बोलदेक तांचे आड आडकोळी उब्यो केल्यात आनी तांचो वावर निर्फळ करून सोडला. आमकां बोगोस. हांवें तुमकां केलां तशेंच तुमी करचें. सोम्या जेजू, तुवें सगल्यांचो सदांच मोग केलोय आनी मनशांक बापाच्या मोगाचो उपकार जावंक जियेलोय. सर्व शेवटी खुर्साच्या पळोवंकार सोपुर्नायेन आमचो मोग करून तुवें दाखयलोय आनी हेच दिशेन चलूंक तुज्या पाटलावदारांक तुवें आज्ञा दिली. पूण आमचें जिवीत तुज्या मोगाचे आज्ञेक गोवायकी दितोली जावंक ना. आमकां बोगोस. देवाक आमी दिन वासुया आनी मोहिमा हे गीत गावुया.
प्रार्थुया. आमचे दोळे ह्या वेळार धापुया आनी खेरीत भाशेन आमच्या काळजांत आसलेली मागणी तूं ह्या मिसान कितें मागूंक आयलाय ते ओगेपणी देवाक सांग. सगल्या याज्ञिका खातीर मागुया जे वावुरतात आनी जे पिडेंत आसात. आमच्या गांवांत आपुणीन उत्पन्न जावंक मागुया. भोव मोगाळ बापा, आपकुशेन मरण सोसून आपणाकूच पराधीन करूंक वेतालो ते राती तुज्या एकल्याच पुतान आपलो शिमेर नासलोलो मोग दाखोवन शिसाच्या सांगाताक निमाणें जेवण केले आनी तें संवसार सोरोपुर्यान नवें बलिदान कशें आमी करचे म्हूण ताणें फॉर्मायले. तेच रातीच्या बुबुवीत जेवणान दिनवाशी काडसान आमी हांगा ह्या वेळार एकठांय जाल्या आनी येद्या वर्त्या गुटांतले तुजें जेवीक दिवीत आनी मोग पुरीपूर्ण बुरतेन आमकां फावो कर म्हूण मागता. आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो कोरो देव तुजे सोवे पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलोयता सासनाच्या सासना. आयच्या पयल्या वाचपान सर्वेस्पर देव इस्रायल पोरचेक इजिप्ताच्या गुलामपणांतली सुटका दिवचे वेळार हे इतिहासीक घडण्याचो उगडास जिवो दवरच्याक समोरमणे उपरांत कसले आनी कशें जेवण करचे ताची बारीकसाणेन जाणविकाय दिता ते इसायास प्रवादाच्या पुस्तकांतल्यान आमी आयकतल्या. दुसऱ्या वाचपान कोरिंतकारांक बरयलेले चिटीन सांत पावलू जेजून स्थापलोल्या मिसाचे बेटेची खबर कोत्ता आनी हो गूट ताच्या उगडासाक समोरुमूंक आपल्या शिसांक दिल्ल्या आज्ञाचो उगडास करून तो गूट क्रिस्ताच्या पाटलावदारांनी फावो त्या भक्तिमानान समोरुमूंक उलो मारता. शुभ वर्तमानान जेजू निमाण्या जेवणा समयार आपल्या आपोस्लांचे पांये धुवन तांकां दिल्ली प्रितीमोगाची आज्ञा आपल्या जिवितान संपूर्णायेन पाळूंक तांकां वर्ती देख दवरता. ते घडण्याचो खबर शुभ वर्तमानकार जुवांव वर्णिता. मोग आटापलोल्या ह्या वाचपांचो संदेश आयकून आमची काळजां मनां आयती दवरुया. सुटकेच्या पुस्तका वेले वाचप. त्या दिसांनी सोरेस्परान इजिप्ताच्या देसान मोइजेसाक आनी आरानाक म्हटलें, सगळ्या म्हयन्यांनी हो म्हयनो तुमकां पयलो जातलो म्हणजे तुमच्या वर्साचो पयलो म्हयनो. आख्खी इस्रायल परजे कडेन उलोवन तांकां सांगात, ह्या म्हयन्याच्या 10व्या दिसा जण एकल्यान आपल्या हिंडांतलो एक मेंढरो घेवचो. दर एका कुटुंबाक एक मेंढरो. आख्ख्या मेंढऱ्याचें मांस खावंक एक कुटुंब एकदमूच ल्हान जायत जाल्यार ताणें आपल्या घरा लागींच आसा त्या शेजाऱ्याक हाच्या कुटुंबान मनशां आसात त्या प्रमाणे भागाक घेवचो. जण एकलो कितले खातलो तें पळोवन मेंढरो खावंक कितलो लोक आसूंक जाय तें थारावचें. तो मेंढरो जावंक जाय खोत नाशिल्लो, दादल्या लिंगाचो आनी एका वर्साचो. मेंढरो वो बोकडोय बी जावं येता. ह्या म्हयन्याच्या 14 तारखे पर्यंत तें जनावर सांबाळून दवरूंक जाय. मागीर सगळीं इस्रायल परजां एकठांय जावन सांजेच्या वेळार त्या जनावराचो प्राण काडटलीं. मागीर ताचें इल्लें रगत घेवन ज्या घरांनी ते जनावराचें मांस खावचें आसा त्या घरांच्या दारांच्या दोनी कोवडांचेर आनी उमऱ्यांचेर तें लावचें. ते राती तें मांस उज्यान भाजून खावंक जाय.
खोमीर घालूंक नासलेलो उंडो आनी कोडू भाजी घेवन तें मांस खावंक जाय. तुमी तें जेवण करूंक जाय हे भाशेन तुमच्या पेंगटाक बांदात, पांयांक वाणो घालात, हातान एक दांडो घेयात. वेगी वेगी तुमी तें जेवण करतल्यात, कित्याक तो दीस सोरेस्पराच्या पासकांचो. ते राती इजिप्ताच्या देसांतल्यान हांव येतलो आनी सगल्या मालगोड्यांक जिवेशी मारतलो, मनशांक तशें मनजातीक. आनी सगल्या इजिप्ताच्या देवांक हांव खास्त लायतलो. हांव तो सर्वेस्परो. तुमी रावतात ती घरां दाखोवंक हें रगत जातलें एक खुणा. आनी तें रगत दिश्टी पडटच हांव तुमकां कांयच वायट करिनासतना फुडें वेतलो. आनी जेन्ना हांव इजिप्ताक खास लायतलो तेन्ना तुमकां कांयच वायट जावचें ना. हो दीस तुमकां एक उगडासाचो दीस जातलो आनी तुमी तो दीस सोरेस्पराच्या मानाक एक परब कशी संभ्रमतल्या संस्थीचे संस्थीक. देवाचें उतर हें. आयकल्ल्या देवाच्या उतराक आमचो जाबाब गायन करून हे परी जातलो. ही दिन वासनेची कास क्रिस्ताच्या रोगतान आमकां वाटो दिता. सगळीं म्हणुया. ही दिन वासनेची कास क्रिस्ताच्या रोगतान आमकां वाटो दिता. सर्वेस्परान म्हाका इतलें बरें केलां, कसो म्हूण हांव ताका फारीक करतलो. सर्वेस्पराचें नांव घेवन सोडवणेचें पात्र उपारतलो. आमचो सभा. ही दिन वासनेची कास क्रिस्ताच्या रोगतान आमकां वाटो दिता. सर्वेस्पराच्या दोळ्या मुखार ताच्या भोगतांचें मरण मोलादी. हांव तुजो चाकर, तुजे चाकोरणीचो पूत, म्हज्यो साकळ्यो तुवें तोडून उडोयले. आमचो सभा. ही दिन वासनेची कास क्रिस्ताच्या रोगतान आमकां वाटो दिता. सर्वेस्पराचें नांव घेवन दिनवासनेचें बलिदान भेटयतलो. सोबे मासार सगले ताचे पोरचे मुखार सर्वेस्पराक केल्ल्यो वांगोण पाळटलो. आमचो सभा. ही दिन वासनेची कास क्रिस्ताच्या रोगतान आमकां वाटो दिता. बागियोन पावलून कोरीतकारांक बरयलेले पयले चिटी वेले वाचप. भावा भयणानो, सोम्या कडली हांवें शिकवण घेतली, तीच हांवें तुमकां दिली. सोम्या जेजूक पराधीन केल्लो ते राती ताणें उंडो घेतलो. देवाक दिनवासून तो मोडलो आनी म्हणलें, ही म्हजी कूड, तुमचे पासत समोर पुची. हें म्हज्या उगडासाक करात. तेच पोरी जेवण जातोच ताणें पात्र घेतलें आनी म्हणलें, हें पात्र म्हज्या रोगतान स्थापलोलो नवो करार. तुमी तातलें पियेतात
तितले पावटी ते म्हज्या उगडासाक करात. देखून तुमी हो उंटो खातात आनी ह्या पात्रांतले पियेतात तितलेय पावटी सोमी ये पोरी ताचें मरण तुमी परगट कोत्तात. देवाचें उतर हे. उद्गाराक सगळीं उबी रावया. हांव तुमकां एक नवी आज्ञा दितां. हांवें तुमचो मोग केला तसोच तुमी एकामेकाचो मोग करात. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसूं. जुआवा पोरमोणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. पास्काचे पुर्बे आदी जेजू ह्या संवसारांतलो भायर सरून बापाशी वेचो आपलो वेळ पावलो म्हूण जाणा आसलो. ताणें संवसारान आसलोल्या आपल्याचो सदां मोग केल्लो, पूण आतां सुपूर्णायेन तांचो मोग करूंक दाखयलो. ताचें रातचें जेवण चलतालें. जेजूचो घात घेवचो म्हूण देंवचारान सिमावाच्या पुता जुदास कार्योताच्या बोनांत घाल्लें. बापान सगळें आपल्या हातान दिलां. आपूण देवा थावन आयला आनी देवाशी वेता म्हूण जाणा जावन जेजू जेवणा वेलो उठलो आनी आपलें आवरण काडून आपल्या पेंगटाक ताणें एक रुमाड बांदलो. उपरांत एका तोस्तान उदक ओतून तो शिसाचे पांय धुवंक लागलो आनी आपणाक बांदलोले त्या रुमालाक ते पुसूंक लागलो. तो सिमांव पेद्रू सोरशीं गेलो. पेद्रून ताका म्हळें, सोमया, तूं म्हजे पांय धुताय? जेजून ताका परतीपाड केलो, हांव करतां तें तुका आतां समजना, पूण मागीर सोजमतलें. पेद्रून ताका म्हळें, म्हजे पांय धुवंक हांव तुका कदींच दिवचो ना. जेजून ताका परतून म्हळें, हांव तुका धुवना जाल्यार म्हज्या वांगडा तुका कांयच आसचें ना. सिमांव पेद्रून परतीपाड केलो, तशें जाल्यार सोमया, म्हजे पांयच न्हय, बोगोर म्हजे हात आनी म्हजी तकली धुव. जेजून ताका म्हळें, नाला ताणें फकत पांय धुल्यार पुरो. तो सगळोच नितोड आसा. तुमी तर नितोड आसात, पूण सगळे नात. आपणाचो घात कोण घेतलो आसलो तें तो जाणा आसलो. त्या पासत ताणें म्हळें, सगळे तुमी नितोड नात. तांचे पांय धुवून जातूच आपलीं आंगोस्त्रां घालून जेजून आपले स्वातेर परतून आयलो. ताणें म्हळें, हांव तुमकां कितें केलां तें तुमी समजल्यात मूं? तुमी म्हाका गुरू आनी सोमी म्हणटात आनी तुमी सारकें उलयतात, कित्याक हांव खरेंच गुरू आनी सोमी. म्हणटोच तुमचो सोमी आनी गुरू जावनूय हांवें तुमचे पांय धुले जाल्यार तुमी एकामेकाचे पांय धुवूंक जाय. हांवें तुमकां देख दिल्या. हांवें तुमकां केलां तशें तुमी करचें. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हें. प्रितीच्या बाबा भयणीनो, आयकोल्ल्या वाचपांचेर आनी आयच्या दिसाच्या समोरुमणीचेर नदर मारून आमी एक ल्हानसो नियाळ करुया. आयची परब, हे परबेचें नांव एके भाशेन आमी म्हणटा सुम्याच्या निमाण्या जेवणाचो समोरूम.
आमी जाणव मोगाच्या भाव भयणो, निमाण्या जेवणाचो समारोह म्हणजे कितें? जेजू आनीक आपल्या शिसां बरोबर जेवण करचो ना. जेजू आपल्या शिसां बरोबर आनीक एके सगळे बरोबर ते बसचे नात. आनी ताकाच लागून निमाण्या जेवणाचो समारोह दर मनशाक समजूंक जाय. आमी जाणव आमची आवय बापूय ओ कोणूय निमाणो जेन्ना निमाण्यो गोड्यो आमचे बरोबर आसता, आमी जाणा जेजूय जाणा आसलो आपलो वेळ लागीं पावला. आनी तेच भाशेन मोगाच्या भाव भयणो, जेन्ना आमची आवय बापूय तांकांय दिसता आपलो वेळ लागीं पावला, तांकांय दिसता आनीक म्हजे दीस ह्या संवसारान ना, तेन्ना जायत्यो आवय बापूय देख दितात. आमकां गोडे आतां उगडास येतलो कोणेय निमाण्या आपल्या जिविताच्या निमाणे घडयेर आमकां कितेंय सांगलां जायत, आमकां कितेंय म्हटलां जायत जाल्यार आयज पासून आमी आमच्या काळजांत दवरून आसात. हांव जाणा एक भयण अशी म्हणटाली, फादर, जेन्ना हांव म्हजे मांयचे बरोबर आसली आनी मांय सिरियस आसली आनीक मोरच्या तोरणेर आसली, मोरणाचे तोरणेर आसली, तेन्ना मांयन म्हजे हातीक धरून म्हटलें, दुवे, सगलीं तुमी बरोबर रावात, म्हजीं भुरगीं सगलीं बरोबर रावात, हांव वेतां पूण तुमी बरोबर रावात. आनी म्हजी मांय म्हज्या हातीक धरून सोंपली. मोगाच्या भाव भयणींनो, जायते असले अणभव आमकां आसात. जायते जाणांक हांवें म्हटलेलें आयकलां, म्हजो बापूय म्हाका पडोवन पडोवन मेलो, म्हजो घोव म्हाका हांसून म्हजे कडल्यान उदक पिवन च्या पिवन तो सोंपलो. मोगाच्या भाव भयणींनो, कित्याक हांव हाचेर म्हत्व घालता? निमाण्यो ज्यो वस्तू मनीस कोत्ता, निमाण्यो वस्तू जो मनीस मरणाच्या आदीं सांगता, त्यो आयज पासून कितलीं वर्सां तो मेलो जायत, आयज पासून आमकां उगडास येतात. जेजू सोंपलो 2000 मायज वर्सां जालीं, पूण आयज पासून जेजूची उतरां आमी उगडास करता जाल्यार जेजून ह्यो निमाण्यो वस्तू आमकां दिल्यात. आनी निमाण्यो वस्तू खंयच्यो? त्यो तीन वस्तू तीन समारोह आमकां ताणें दिल्यात. पयले सुवातेर मिसाची भेट, दुसरे सुवातेर यादनीकपण, आनी तिसरे सुवातेर मोगाच्या भावा भयणींनो प्रिती, एकामेकाची सेवा. पयले सुवातेर आमी मिसाची भेट. मिसाची भेट म्हणल्यार कितें काय? मिसाची भेट जेजू म्हणटा, हे म्हज्या उगडासाक करात. आनी मोगाच्या भाव भयणींनो, दर एक मिसाक जेन्ना आमी येता तेन्ना आमी जेजूक भेटता. हांव एक गोडणी तुमकां सांगता आनी म्हाका जाय तुमी ही गोडणी तुमच्या मनान दवरूंक. एक चेडूं आसलेलें जांव फ्रातेल, हें जांव फ्रातेल जावन आसलें 23 वर्सांचें चेडूं. आनी इतले तोरणे पिरायेचेर मोगाच्या भाव भयणींनो हें चेडूं दुयेंत पडटा. बरें रुपान बरें दिसो, बरें आसलेलें अकस्मात दुयेंत पडटा, ताचें पोट दुखता आनी अशें करून करून ताका ट्युबरक्लोसीस हें दुयेंस जाता. आनी आख्खी ताची बॉडी कॅमोटोज म्हणल्यार कितें, सारकें अनकॉन्शियस कशें तें जाता. ताका पाद्री 4 फावटी तरी सोंतेसांव दिता, बरें जाता परतून दुयेंत जाता. अशे भाशेन 4 सोंतेसांव पिडेस्तांची मागणी ताका दिता, पूण कांयच जायना. मरणाची तोंडणेर कशी आसता, ताकाच लागून मोगाच्या भाव भयणींनो, इतलें पेरीग आसतना, इतलें पिडेंत आसतना एक चान्स कसो ताचींच इश्टां ताका फ्रांस. एक स्टोरी न्हय, तुमी नेटाचेर गेल्यार तुमकां गमतलें. इट्स अ सायंटिफीक मेरेकल. हें जावन आसा एक मिलाग्र जी अशीच सांगूंक ना, हाचेर तपासणी जाल्या. आनीक हांवें तुमकां फॅक्ट सांगलें. कित्याक हांव सांगता की आयज जितलेय पावटी आयज तावन तूं मिसाक येता तेन्ना तुज्या मनांत आसूंक जाय की हो जेजू हांव शेवतां, हो जेजू म्हज्या कुडीन येता, तो म्हाका बरेंपण दितलो. ज्या फ्रातेलाची ही गोडणी मोगाच्या भाव भयणींनो आमच्या मनांत आसूं दी.
आमच्या काळजांत आसूं दी आनी जितलेय पावटी तूं वो तुजो गोराबो मिसांत येता जाल्यार माग, कित्याक ही म्हजी भावार्थ ओ म्हजो बाबा जितलेय पावटी हांव मिसांत येता वो हांव समोर उमतां, हांव भाग घेतां, तेन्ना बरेंपण म्हज्या जिवितान आसतलें. दुसरे सुवातेर मोगाच्या बाबा भयणीनो, यादनीकपण. आयच्या दिसाक जेजू आपल्या निमाण्या जेवणाचेर यादनीकपण हें स्थापता, प्रिस्टहूड. आनी यादनीकपण म्हणल्यार कितें? तुमी पळयलां आसतलें, कितें पळयलां तुमी? जेजू सगळ्यांचे आपले निमाणें जेवण सगळ्यां बरोबर करता. थंयसर जुदासूय आसता, थंयसर पेद्रूय आसता. मोगाच्या बाब भयणीनो, आमचो पयलो पाप साहेब सिमांव पेद्रू जेजूक 3 पावटी नाकारता. सोबे माजार म्हणटा हांव ताका वळखोच ना. जेजूच्या मुखार रावून तो म्हणटा ह्या मनशाक हांव वळखोच ना. असलो मनीस आमचो पयलो पाप साहेब जाता. म्हणचें कितें काय? आमी सगळे यादनीक मनीस. जीव सोंपलो कसो जालो की म्हज्या पुताचें आयकून एक आवयचो जीव सोंपलो कसो जालो. मोगाच्या बाबा भयणीनो, हांव म्हणटा आमी जायते पावटी चुकी आदत्तात आसतल्यो, पूण जेन्ना एक यादनीक तूं तुजो पूत कसो दवरताय जाल्यार तूं सदांच पुताचे भाशेन ताका पळयतली. जेन्ना एक यादनिकाक तूं तुजो भाव कसो दवरताय तेन्ना तुज्या भावाचें नांव तूं वाऱ्यार घालचें न्हय. जेन्ना एक यादनिकाक तूं इश्ट कसो दवरताय तेन्ना इश्टाक तूं सोजमतलें. मोगाच्या भावा भयणीनो, आमी सगळे ओस्कोत, हांव आनी तूं, आमी सगळे ओस्कोत. आनी ओस्कोताय आसा देखून आमकां जेजून एक कृपा दिल्या. एक यादनीकपण आमच्या वस्तुकी येना, हें आपोवणें आमकां जाय म्हूण येना, पूण हें आपोवणें जेजून आमकां दिलां आनी तोच आमकां चलयता. मोगाच्या भाव भयणीनो, आयज आमी गोट नियाळ करुया. कितेंय जावं आमचो यादनीक, आमचो पूत, आमचो भाव, म्हजो इश्ट. आनी हे भाशेन आमी लेखता तेन्ना शिटकावया, पूण शिटकायता आसतना आमी मोगान आमी आमची उतरां जावं दी, मोगाची आमची वागणूक जावं दी. आयज जायत्या देशांनी यादनीक ना. आमचे इंडियेचे यादनीक भायल्या देशांनी वेतात, जायतें काम करतात. आयज देवाक आमी दिनवासुया. एका फिरगोजेन एक यादनीक आसता, एक फिरगोजेन 2-3 यादनीक आसता. आमच्यो इगोज्यो लागीं आसात, पयस नात. पूण जेन्ना आमी पयस वेतेल्या दुसऱ्या देशांनी मिसावांच्या गांवांनी इगोज्यो पयस जायते किलोमिटर काडून एक इगोज मेवतली आनी थंयसर यादनीक आसचो ना. एक यादनीक जायत्यो इगोज्यो पडयता. आयज मोगाच्या बाबा भयणीनो, देवाक आमी दिनवासुया. देवाक आमी दिनवासुया की आमकां यादनीक दिल्यात, आमकां हे आपोवणी दिल्यात. आमच्या गोंयांत आनी आमच्या मोरजेच्या गांवांत जायते बरे पाद्री देवान आमकां दिल्यात. ताका लागून देवाक दिनवासुया. आनी तिसरे सुवातेर मोगाच्या बाबा भयणीनो, प्रिती मोगाची आज्ञा. आयज आमी मॉन्डी थर्सडे म्हणटा, इंग्लीश भाशेन आमी म्हणटा मॉन्डी थर्सडे. मॉन्डी थर्सडे म्हणल्यार हाचो मिनींग कितें काय? हें लातीन उतर मांदातूम. म्हणचें कितें? एक जेजू आमकां एक कमांड दिता, एक आज्ञा दिता. जशें हांवें तुमचे पांय धुल्यात तशें तुमी एकामेकाचे पांय धुयात. जसो हांवें तुमचो मोग केला तसोच तुमी एकामेकाचो करात. मोगाच्या बाबा भयणीनो, सिमांव पेद्रू जेन्ना जेजूक पळयता, आपले पांय धुता, तो म्हणटा सुमी हांव तुका कदींच म्हजे पांय धुवंक दिवचो ना. आनी आमी सोजमणी घेवया मोगाच्या बाबा भयणीनो. कित्याक म्हणटा काय तो? कित्याक तो जाणा आसलो सिमांव पेद्रू एक जुदेव आसलो आनी जुदेवाच्या सुमयार जेन्ना तांची परंपरा एक मनशाचे पांय धुवप जावन आसले एक चाकराचें काम, एका गुलामाचें काम. जेन्ना तांच्या घरांत पार्टी जाताली, तांच्या घरांत जेवण जातालें तेन्ना धारवोट्याचेर
फुडें धारवंट्याचेर एक चाकोर आपल्या हातान एक तुवालो घेतालो, आपल्या तोस्तांत उदक घेवन ताचे पांय धुतालो, ताचे पांय पुसतालो आनी मागीर तो पाटयेक आयलोलो मनीस, जेवणाक आयलोलो मनीस बसतालो. एके भाशेन हें गुलामाचें काम आसलें, एका सिरविदोराचें काम आसलें, एका ल्हान मनशाचें काम आसलें. पूण जेजू आमकां सांगता, तुका कोणाकूय व्हडलो जावंक जाय जाल्यार ल्हान जावं. आयज मोगाच्या भावा भयणीनो, आयज आमी एकामेकाचे पांय धुवया. म्हाका पांय धुवप म्हणल्यार कितें, ल्हान जावया. हांव एक व्हडलो मनीस, हांव पयशांकार, हांव पळोवंक बरो दिसता, म्हजीं बरीं भुरगीं शिकल्यात, हांव हांगा जाणार मनीस, हें घेवन आमी रावचें न्हय. हें घेवन आयल्यार मोगाच्या भाव भयणीनो आमी क्रिस्तांव न्हय, आमी जेजूचे पाटलावदार न्हय. आयज तुका कसलीय वडवीक आसा जाल्यार जेजूक सांग, सायबा तूं देव जावनूय तुवें पांय धुले, तूं देव जावनूय तुवें शिसांचे पांय धुले, एक चाकूर कसो जालो जाल्यार आमी कोण मोगाच्या भावा भयणीनो. आयज आमी सगलीं आमी जाणां कोरोनाच्या टायमार कितलीं जाणां गेलीं, कितलीं जाणां मेलीं, जायतीं चिंतालीं. पूण एका ल्हान दुयेंसान, एका ल्हान व्हायरसान आख्खो संवसार काबार केलो. हांव एके भाशेन म्हणटा, जे आमी चिंता आमी व्हडलीं आमचे लागीं सगळें आसा. मोगाच्या भाव भयणीनो, आमकां कोरोनान शिकयलां की मनशाच्या हातान कांयच ना. जेन्ना आमी देवाचेर पातयेता तेन्ना आमच्या जिवितान, आमच्या कुटुंबान शांती येता. तर आयज थावन तुका कसलीय वडवीक आसा, तुका वडविकेचो किडो आसा जाल्यार जेजू भाशेन जाव. आयज जेजू म्हणटा, निमाण्या जेवणाचे जेजू सांगता, एकामेकाचे पांय धुयात. म्हणजे कितें, तुमी ल्हान जायात. व्हडलो जावंक आमकां फायदो ना, तूं तरी ल्हान जाता जाल्यार तूं म्हजो सेवक. आयज मोगाच्या भावा भयणीनो, तुका गोडे तूं गोडे बऱ्या मनशा सोवे ल्हान जाता, तूं तुज्या दुस्माना सोवे ल्हान जायना जाल्यार आयज जेजू म्हणटा, हांवें जुदासाचेय पांय धुले, हांवें पेद्रूचेय पांय धुले आनी हांवें दुसऱ्याय शिसांचे पांय धुले. जेन्ना हांव जाणा आसलो पेद्रू नाकारतलो, जुदास विकतलो आनी दुसरे शीस पडून वेतेले, तरी आसतना हांवें पांय धुले. हांव ल्हान जालो, हांव चाकूर जालो. मोगाच्या भावा भयणीनो, सोंपयतना हांव इतलेंच म्हणटलो, आमचें क्रिस्तांवपण हांव कितलो शिकलां, हांव कितली फिलॉसॉफी हांगा उलयतां, हांव कांय बरें सेर्मांव कोत्तां ताचेर दवरलोलें ना. म्हजें पाद्रीपण तर यादनीकपण दवरलोलें आसा जाल्यार हांव मोगाचो काय. तूं कितेंय आयज तावन कितेंय तूं कोत्ताय, इगोजेन कितेंय बरें वस्त कोत्ताय, वा शेजाऱ्याक बरी वस्त कोत्ताय, कितेंय बरें कोत्ताय, तुकाच तूं विचार, जें हांव कितें कोत्तां ताचें इतें सांग. कितें, वॉट इज द इंटेंशन बिहायंड माय एक्शन. हांव जें कितें कोत्तां तें मोगान कोत्तां, वा हांव जें कितें कोत्तां तें म्हाका नांव मेळोंक कोत्तां. कितेंय कोत्ता तेन्ना मोगाच्या भाव भयणो, कोणाकूय कितें सांगताय तेन्ना पासून तुकाच विचार, हांव कित्याक सांगतां, ताका खाला उडोवंक सांगतां वो ताका निठायर हाडूंक सांगतां, वो कितेंय हांव कोत्तां तेन्ना ही मोगान कोत्तां वो म्हाकाच वयर काडूंक कोत्तां. आयज जेजू म्हणटा, सेवा चाकरी दी, ल्हान जाव, हेंच करूंक ह्या मिसांत आमी मागुया. आमेन. सोमयान आनी गुरून आपल्या निमाण्या जेवणा समयार आपल्या आपोसलांचे पांय धुले आनी मोगान आनी ल्हानविकायेन केल्ल्या सेवेंतल्यान तांकां एक वर्ती देख दवरली. जेजू एक चाकोर जाता आनी आपल्या शिसांक चाकोर जावंक आपयता. जेजूच्या पावलांनी चलून आमी एकामेकाचे पांय धुवन, म्हळ्यार दुसऱ्यांची सेवा चाकरी करून
प्रिती सेवेंत आमचें जिवीत नेटोवंक आमकां उलो हाचो उगडास करून ह्या वेळार वेगवेगळ्या पिरायेच्या विचून काडलेल्या फिरगोजकारांचे यादनीक पांय धुतलो. ही रीत चलतना आमी जेजू आमच्या सोम्या आनी गुरूची देख घेवन ताणेंच दिल्ली ल्हानविकायेची सेवेची आज्ञा पाळोवंक आनी अशें आमचें सवें ताचो मोग मनशां मदें हाजीर करूंक निचेव करुया. आमी गायन करुया गायनाचो अंक D47 जय प्रिती मोग वस्त.
रासा सोय प्रीती मुखवस्ता तुय देवाची रासा सोय प्रीती मुखवस्ता तुय देवाची रासा Dajami zalia, don monaci asona, soglivi batamundi, Gesù modea Sorek dajami zalia, don monaci asona, Sogrivi vatamundi, Gesù modea Soy pridimo vostra, Noi deva girasa, Soy pridimo vostra, Tui deva girasa. Soy pridimo vostra, Noi deva girasa, Soy pridimo vostra, Tui deva girasa. Urzolit muku duce, Gesù ami poloce, Sokar bokta sangati, Ugovani tekali. Urzolit muku duce, Gesù ami poloce, Sorkar bokta sangati, Ugovani tekali. Soy pridimo vostra, Noi deva girasa, Soy pridimo vostra, Tui deva girasa. Soy pridimo vostra, Noi deva girasa, Soy pridimo vostra, Tui deva girasa. सगळीं आमी उबी रावुया. आनी आमचो भावार्थ आमी व्हडल्यान परगोटया म्हणून सोत मानता देवाक सोर पदवीदार बापा स्वर्गा आनी पृथ्वीच्या रोचणारा आनी जेजू क्रिस्ता ताच्या एकल्याच पुता आमच्या सुमिया तो पवित्र आत्म्या वरवीं गोरबी संबलो आंकवार मोरिताय सोलमलो पोंच पिलाताकाल ताणें कोस सोंसले ताका कुर्सार सोडलो तो मेलो आनी ताका निकी पिलो तो मेल्ल्या मदीं देंवलो तिसऱ्या दिसा मेल्ल्यांतलो जिवंत जालो स्वर्गात चडलो सोर पदवीदारा देवा बापाच्या उजव्याक बसला तुयंतान जिव्यान मेल्ल्यांची मुनसुबी करूंक येतलो सोत मानता पवित्र आत्म्या कातोलीक पवित्र सोबीक बोगताचो एकतार पातकाचें बोगसणी कुडीचें जेवणपण सासणाचें जिवीत आमेन ह्या वेळार कांय आमच्यो गरजो
बापा मुखार घालुया. जसो बापान म्हजो मोग केला तसोच हांवें तुमचो केला. म्हज्या मोगांत रावात. पवित्र सभेच्या फुडाऱ्यांनी जेजूच्या मोगांत आनी एकवटान रावून ताचो खोल मोगाचो अनुभव घेवंक आनी आपले परजेक जेजूच्या मोगाचो चोरो वांटूंक बऱ्या गवळ्यांचेर उपकार ते जावंक पावूं म्हूण बापा लागीं मागुया. विश्वासान मागता बापा, आमकां दोयेन आयकून घे. म्हणटोच तुमचो सोमी आनी गुरू जावनूय हांवें तुमचे पांये धुले जाल्यार तुमी एकामेकाचे पांये धुवंक जाय. निकतेच निवडून आयलोल्या राजकी फुडाऱ्यांनी आपल्याक फावो जाल्ली जुट्टी पोरजेची मोगान आनी ल्हानविकायेन सेवा करूंक दिल्ली जबाबदारी म्हूण वळखूंक तेच दिशेन ती पाळूंक बापा लागीं मागुया. विश्वासान मागता बापा, आमकां दोयेन आयकून घे. म्हजें मांस खातात आनी म्हजें रगत पियेतात ती म्हजे सोये जियेतात आनी हांव तांचे सोये जियेता. पवित्र मिसाचे भेटेन वर्तेपण वळखून तातूंत भक्तिमान वांटो घेवंक आनी अनुभवता तो सुरेस्पराचो मोग आमच्या कुटुंबांनी समुदायांनी पवित्र सोबेन आनी समाजान सुमरूंक बापा लागीं मागुया. विश्वासान मागता बापा, आमकां दोयेन आयकून घे. म्हत्वाचें तें एकूच प्रिती मोगाचे सुपुतेन आपलो वावर करीत आसा तो भावात जेजो आमच्या सोम्या आनी गुरुजीची देख घेवन सेवेचें मन आपल्याक आनी ओदीक करून दिन डुबल्यांचे सांडलोल्यांचे आनी बारेल्लोच्या मोगान आनी उदार काळजान सेवा करूंक आनी अशें सोमयाचे सुपूर्ण मोगाची रूपकारां आनी गवाय जावंक बापा लागीं मागुया. विश्वासान मागता बापा, आमकां दोयेन आयकून घे. थोडो वेळ आमचे दोळे धांपुया आनीक आमची काळजांतली मागणी ह्या वेळार ओगीपणी बापा मुखार घालुया. तूं कितें मागूंक आयलाय ह्या मिसान तुजे मागणी कितें तें ह्या वेळार ओगीपणी बापाक सांग. मोगडा बापा, विस्वासान आमी आमची मागणी तुजे तांय उबारतव आनी सगल्या भावार्थान आमकां खात्री आसा तूं आमकां दितलोय. क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं. दाना तयारी वेळार आमी गायन करुया. गायनाचो आंग C35 तुज तेण्यान फावो जाल्लो.
भयणीनो, मोज्यान तुमचें बलिदान सोर पदवीदार देवा बापाक मानता तसलें जा म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या आनी पयसुवेच्या नांवाक सर्वेस्पर मानून घेवं. प्रितीच्या बापा, जितले पावटी हो जेजूच्या कुडी रोगताचो योद्न आमी समोर उमताव, तितलेय पावटी आमचे सोडवणीचें काम तूं चलोवन व्हरताय. देखून भोक्तीपणी ह्या सोडवणीच्या गुटांत वांटो घेवंक आमकां फावो कर. क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. सोर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सोवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्परांत उबारता. सोर्वेस्पोराक आमच्या देवाक दिनवासुया. अशें आमी करूंक फावो. सोर्वेस्पोरा पवित्र बापा, सोर पदवेदारा आनी सासनाच्या देवा, सोर काडी आनी सोरताय, जेजू क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं आमी तुका दिनवासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. सासनांक तो आमचो खरो यादनीक. निरंतरी भेटूंचो हो योद्न ताणें घडून दवरलो आनी आमची सोडवण जोडचे खातीर आपुणूच पयलो बोली जावन तुका ताणें भेटवणी केली आनी आपल्या उगडासाक आमी ही भेटवणी करची म्हूण ताणें आमकां आज्ञा दिली. आमचे पासत बोली जावन भेटयलोली तुजी कूड सेवून आमकां गोठाय मेळटा आनी आमचे पासत वारयलोले ताचें रोगोत पिवन आमी निर्मोड जाता. देखून आतां देवदूतां बरोबर आनी सोर्गीच्या सोर दोलबारां सांगाती तुजे मोहिमेचें किर्तन आमी निरंतरी गायता. बापा, खरोच तूं पवित्र. तूं सगळ्या पवित्रपणाची जोर तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रोगोत. आपलेच कोशेन कोश्ट मोरोन सोसूंक वेचे आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिनवासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी मुडे. हो, तुमी सोमेस्त घेयात आनी खायात. ही मोची कूड तुमचे पासत समोर पुंची. तेच पोरी जेवण जातूच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिनवासलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी मुडे. तुमी सोमेस्त घेयात आनी हातले पियेयात. ही म्हज्या रोगताची काल्स. नव्या आनी सासनीक कोराराचे हे रोगोत.
पातकाचे बोगसणे मेटच्याक तुमचे पासत आनी सोमेस्त मनशां पासत ते वारोवतले हे मोच्या उगडासाक कोरात. भावार्थाचो गोट पोर गोठुया. सोम्या जेजू आमी ओंदोकाता आनी एकाच इतले पियेता. इतले फावटी तूं वैभव आनी सोड आमी तुजे मरण परगटा. बापा, जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भोक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सोडवणीची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता. आनी जेजूची कूड आनी रोगोत शेवतल्या आमा सोमेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आखे प्रथमेचेर विस्तारलेले तुझे पवित्र सभेचो उडगास कर. फ्रांसीस आमच्या बाकीवन बाबा, फिलीप नोरे आमच्या गवणी बाबा आनी सगल्या यात्निकी वर्गा बरोबर तिका प्रितीमोगांत वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बरवंस धरून मेल्यान ते आमच्या बाबा भयणाची काकलीत कर. तांकां आनी तुजे इश्टागुडीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजे पुरसुरीत मुखामोड पडून फावो कर. आमा समेस्तांची ह्या वेदी भोंवतणी एकठांय जाल्ल्या सगल्या भावा भयणाची दया कर म्हूण आमी मागता. आनी खेरीतपणी जावं आमचे गांवचे याज्ञीक भाव जे सपून गेल्यात, आमचे दिवसेचे याज्ञीक भाव सपून गेल्यात, दुसऱ्या रिलिजियस भाव जे सपून गेल्यात, तांकां सगल्यांक तुज्या काकृतीन तुज्या बरेपणान तांकां वांटो दी. आनी जे सगळे जिवे आसात आनीक वेगवेगळ्या देशांत तशेंच गांवांत वावुरतात, तांकां तुज्या किरीत आशिर्वादान भर. आंकवार मारी देवाचे माई सांगाती बागेंत जुजे तुजे पोथी, बागेंत जुजे वाज, बागेंत फ्रांसीस शावेळ, पदवासो बागेंत नातन, बागेंत दोन दुथां आनी सर्व काळी तुका बांदवल्या ते सगल्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांचे सांगाता तुजी मोहिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू सांगाता, त्याच जेजू पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सोरपोद्वेदार बापा, सर्वंदन आनी वैभव तुका सासनाच्या सासना. आमच्या सोरवंडाराची आज्ञा मनान दवरून ताणेन शिकयलोलें प्रार्थन धीर घेवन म्हणुया. आमचे बापा स्वर्गीच्या, तुझे नांव पवित्र जावं, तुझे राज आमकां येवं, तुजी कशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो गिराज आयज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलोल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बगूस आनी आमकां ताळणीत पडून दिवं नाका, पूण वायटांत सर्वेस्परा सोर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितान सवस्काय आमकां दी. सर्गींच्या सुखाक आनी आमच्या सोरवंडारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बोरवाशान ओंतरेकता. तर आमकां तुजे उदार काकलुतीन सोर पातकांतली सुटोय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय. सुम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दोन दुतांक म्हडे
तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सोबेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे पोरमणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ जो जियेता आनी राजवट चलयता सासनाच्या सासनांक सुम्याची शांती सदांकाल तुमचे सोवे आसूं तुमचे सवे आसूं एकामेकाक मोगान शांती दिवया. देवाचे शिले संवसाराचे पाप काटले आमची काकूत कोर देवाचे शिले संवसाराचे पाप काटले आमची काकूत कोर देवाचे शिले संवसाराचे पाप काटले आमकां शांती दी. हो जावन आसा जिवो जेजू जो आमच्या काळजांनी येवन आमकांय सांगता जसो हांवें मोग केला तसोच तुमी करात. शेडेच्या जेवणांत आपयल्यान ती सगळी आमी सुभागी तुझे भितरचे म्हाका फावना तुझे एका सत्रान म्हाका भलायकी मेळटली. म्हज्या जिबरांत तूं सदां हाजीर आसाय म्हूण हांव सोत मानता. सगळ्या वस्तू परस तुजो हांव मोग कोत्तां जेजू आनी तुका म्हज्या आत्म्यांत शेवूंक हांव आशेतां. ह्या वेळार तुजें भोव अमोलीक मांस रोगत म्हज्यान शेवूंक जायना देखून ओत्मीकपणान तरी म्हज्या काळजांत ये म्हूण हांव मागतां. म्हज्या काळजांतूच आसलेल्या पोरी हांव तुका वेंग मारतां आनी सगलोच म्हाका तुका एकवटता. तुजे सोरशिल्लो कोडसोरूंक म्हाका केदींच निर्मू नाका. आमेन. सुरवात करतला म्हणजे पयले फुडें दोन मोदें दोन आनी फाटी भायर दाराचेर दोन आसतली जी सायडीन बसलेलीं आसात दोनूय बाजूनी तांणी बसूनच रावचें. तेन्ना हांगासर सोंपल्या उपरांत सायडीन कुमन्या वांटूंक येतले तेन्ना तुमी लायनीन येवचे. दोनूय बाजूनी बसलेले आसात तांणी सायडीनूच रावचें. जेजूक आमच्या काळजांत शेवंक वेताना आमी गायन करुया. गायनाचो अंक D33 निमाणें जेवण जेजूचें.
प्रार्थुया. सोर पोदवेदारा देवा, तुज्या पुताच्या पवित्र जेवणांत तूं आमकां ह्या संवसारान वांटो दिताय आनी तातूंत तुज्या जिवान आमकां भरताय. तशेंच सोर्गीच्या जेवणांत वांटो दिवन आमकां सासणांक दादोशी कोर म्हूण मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. देवाच्या
आजचे वरांचे मांडवळ हे बरी आसा आतां 7 वरांचेर दुसरे मेस आसतले जे कोणाक वांटो घेवंक घडोवंक ना वो जी कामांत गेल्लीं आसात तांचे खातीर हे मेस दवरला म्हणटच आतां 7 वरांचेर आनीक एक मेस जातलें 8 ते 8:30 आगारवाडो चोपडे हांचे आसतली 8:30 ते 9 वयलो वाडो 9 ते 9:30 थेंबा 9:30 ते 10 बाटीर 10 ते 10:30 मदलो वाडो आनी पोरणीर 10:30 ते 11 विठ्ठलदास आनी 11 ते 12 हे सोमेस्तांचे वर सगल्यांनी देवाशेन ह्या शेवटाच्या वरांत वांटो घेवचो फाल्यां शुक्रार सकाळीं 7 वाजता कुर्साची वाट जातली सुरवात हांगा इगोजे लागीं जातली उपरांत आमी थेंबा ते 3:30 वाट करून विठ्ठलदासांतल्यान वायस सरून मदल्या वाड्यांतल्यान इगोजे लागीं परत येतल्या वेळा जाग्या जाग्यार तुमकां स्थान आमी कळयतल्या तुमकां जी मांडावळ दिल्ली आसा त्या स्थाना प्रमाणे तुमी तयार रावचें आनीक खंय तें स्थान जातलें तें आदी फुडेंच दुसऱ्या स्थाना दी तुमकां आमगे सांगतल्या हे मांडावळीन चलता आसतना भक्तीपणान आमी ह्या कुसाच्या वाटेंत वांटो घेवया सांजे आमचो आक्त सुरू जातलो 3:30 वाजता मांडावळ करूंक प्रार्थ जमा आसा सोनवाराक राती 11 वाजता आमचे सेवा धर्म सुरू जातलो साचे मांडावळ करूंक PPC ग्रुप सकाळी मीस 7 वरांचेर आमच्या इस्टराचे परबे सगळे राज्य मध्यान थोंड गोड करूंक तशेंच थोंड कितें फेर दिवंक कोणाकूय जर खोशी आसा जाल्यार तुमी आमकां कळोवचें ते फुडेंच आमकां सांगचें हे करूंक तुमकां आदार दिवंक खोशी आसा जाल्यार आमकां कळोवचें थोंड गोड करूंक केक वांटूंक तशेंच गरमी जाता म्हणटच कितेंय तरी थोंड पिवंक दिवंक भेटोवंक खोशी आसा जाल्यार आमकां कळोवचें